भारत देशाचो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ बेसिक फाउंडेशन या देशाचे या देशान रावपी लोकांचे ते आज खंय तरी अंडर अटॅक आसा आणि ओपनली आणि शेमलेसली हे सरकार ते अटॅक करीत आसा. इनफ इज इनफ पुरो जालें. 29 तारखेक सगळे गोंयच्या जनतेचो आवाज, गोंयकारांचे प्रश्न हे सगळे वी विल स्टँड टुगेदर एट आझाद मैदान फाल्यां सांजेच्या 4:30 वरांचेर. द पर्पज आमचो हो संविधान बचाव अभियान जो आमी फाल्यांच्यान चालू करता ताचो होल पर्पज फाल्यां आझाद मैदानाचेर मेळपाचो नॉट जस्ट टू प्रोटेस्ट पूण टू रिक्लेम द डिग्निटी, द सिक्युरिटी and the opportunity for Goans in the years to come. फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर आमचो एक पीसफुल मार्च दिवजा सर्कला वयल्यान चालू जातलो आणि तो पीसफुल मार्च विल कल्मिनेट इनटू अ प्रोटेस्ट सभा एट आझाद मैदान. फाल्याच्या प्रोटेस्टाचे संविधान बचाव अभियान हाचे जे करंट इश्यूज आसात सध्या गोंयचे ते वी आर गोइंग टू अड्रेस देर. हांव चड डिटेलान आज वचना कित्याक फाल्यां पुराय गोंयच्या जनते मुखार आणि सगळे जे गोंयकार जे आसात हांच्या मुखार जी आज वस्तुस्थिती आसा ह्या राज्याची ते आमी थंय उघड करपाचे आसा. आज रॅम्पंट ड्रग मिनियॅक जे आज युथांक काबार करता, जाचो पॉलिटिकल खंय तरी हातभार आसा, जाचे बॅकिंग आसा, ताका लागून आमी पळयलें की द सो कॉल्ड क्लेम्ड हायेस्ट सीजर ऑफ ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ व्हॅल्यू जेन्ना 4.3 kg कोकेन जप्त केले, ज्याची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली 43.2 करोड रुपये आशिल्ली. आणि क्रायम ब्रांच हे धरता, पुलिसाचे क्रायम ब्रांच हे धरता आणि एंटी नार्कोटिक सेल हे न्हिदला. आमी पळयलें की मार्च म्हयन्यान ह्याच वर्साच्या मार्च म्हयन्यान आमी पळयलें की हायड्रोफ्लोनिकली ग्रोन वीड तांणी जप्त केल्लें, ज्याची किंमत आशिल्ली 11.67 crores आणि पुलिसान खुलासो केला की हे थायलंडच्यान आयिल्ले म्हणून. सो आमी जर पळयत जाल्यार ह्याच वर्साक जवळपास 55 करोडाच्या वयर ड्रग्स गोंयांत सांपडटा. 8 केसीस ते म्हणटा रेजिस्टर केले, 12 जाण अरेस्ट जाले. सो एंटी नार्कोटिक सेल करता कितें? ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री करता कितें? ह्या राज्याचो होम मिनिस्टर करता कितें? हो आज एक मोठो प्रश्न गोंयकारां मुखार आयिल्लो आसा. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की एक शॉकिंग इन्सिडंट जालो जे संविधान ह्या प्रत्येक मनशाची जी रक्षा करता. आमी पळयलें की एक दलित समाजाचे चली 17 वर्साचे पेडणेचे ताजेर मॉलेस्टेशनाचो अटेम्प्ट जाता आणि खंयच्या दिसा? आंबेडकर जयंती दिसा 14 एप्रिलाक पेडणेच्या गांवांत एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करपी एम्प्लॉई ह्या दलित समाजाच्या चलयेचेर मॉलेस्टेशन करपाचो प्रयत्न करता. ताजेर पुलीस कांयच कारवाई करना. मॅटर एस्क्युलेट करून DYSP मेरेन पावता, SP मेरेन पावता, तरी काय जायना. जेन्ना सगळो गांव उठटा, जेन्ना पुराय पेडणा तालुका उठटा, तेन्ना खंय तरी 5 दिसांनी 19 तारखेक तो भुरगो अरेस्ट जाता. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की आज महिलांचेर अत्याचार हे वाडत आसात.
गोंय जे एका तेंपार वॉज नोन टू बी सेफ प्लेस, सेफ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, तें आज उरलेलें ना. अनएम्प्लॉयमेंट जो आज कोर मुद्दो जाला. आज सकाळी हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान काहीशा पेपराचेर आमी पळयलें की परत मुख्यमंत्र्यान आनी एक गोंयच्या जनतेक फटोवपाचो एक प्रयत्न केला. तो म्हणटा की आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. अरे दर इलेक्शनां येता तेन्ना मुख्यमंत्री सांगता 10 ते 12 हजार आपूण नोकऱ्यो दितलो. कोविड काळाच्या टायमार याद करत जेन्ना झेडपी इलेक्शन जेन्ना आयिल्लें तेन्नाय सांगिल्लें 10 हजार नोकऱ्यो दितलो. ताच्या उपरांत म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आयले तेन्नाय सांगलें 10 हजार नोकऱ्यो दिता. ताच्या उपरांत 2022 असेंब्ली इलेक्शन आयलें थंय सुद्दां आनी सरासर गोंयच्या युवकां बरोबर तांच्या भविश्या बरोबर हे खेळटात. थंय सांगलें आमी नोकऱ्यो दितले. आतां आमी पळयतात की ह्या वर्साच्या एंडाक खंय तरी परत झेडपी इलेक्शन येवपाचें आसा. परत हो मुख्यमंत्री आज सांगता आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. लज दिसता सांगपा एक गोंयकार म्हणून की आज गोंय हे नंबर 1 आज पाविल्लें आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नीती आयोग जाचे ह्या देशाचे प्रधानमंत्री हेड करता ताचो रिपोर्ट आसा की गोवा इज रँक्ड एज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ताच्या उपरांत आमी पळयलें की आज बेसिक कमोडिटी ज्यो आसात तांचो प्रायस रायज इतलो वयर पावला की आज एक सामान्य मनीस, आज एक कॉमन मनशाक आज इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू सर्वायव. ही हॅज टू स्ट्रगल टू सर्वायव. आज मिडल क्लास मनीस, आज सामान्य गरीब मनीस ताचो बाबा आपलो दीस कसो वतलो हातून ह्या तो चिंतेन आसता. ताच्या उपरांत आमी पळयलें की गोंयान एवरी डे एक्सिडंट केसी वाडत आसा. 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. कांय आठवड्या पयलीं आमी पळयलें की 5 गोंयकार एका दिसाक सोंपले. बाळेच्या गांवान एक बसवालो हिट अँड रन केस करता आनी वचून येल्लापूर ह्या गांवान वचून तो थंय रावता. म्हणल्यार कोणाचोच आज कंट्रोल ना. कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ताच्या उपरांत आमी ज्यो बेसिक अमेनिटीज आसात ह्या संविधाना भितर जे आमचे रायट, आमचे जे अधिकार जातून सांगला की बेसिक अमेनिटीज लायक इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, हेल्थ फेसिलिटीज हे प्रत्येक मनशाक मेळपा जाय ते आज गोंयान मेळना. आता तुम्ही पहिले ही प्रेस कॉन्फरन्स चालू असतानाच लाईट गेली. पूण हे जे क्रोनी मित्र या सरकाराचे आसात ज्यांनी करोडांनी रुपया या सरकाराक टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी फारीक करू ना तांचे इलेक्ट्रिसिटी कापनाय. पूण सामान्य मनीस, सामान्य गोंयकार, गरीब गोंयकार जर तर 1 म्हयन्याचे इलेक्ट्रिसिटी जर बिल भरना 15 दिसांनी हे लाईट कापपा येता. उदक आज उदकाक पुराय गोंयभर आज गोंयकार तळमळटात अक्षरशः उदकाक. पूण आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें मुर्मुगांवच्या तालुक्यान खास करून दाबोळेन उदकाची पायपलायन फुट्टा. लाखांनी लिटर उदक थंय वेस्ट जाता. पूण जो मनीस तें करता ताचेर कांयच कारवाई जायना. आमी काँग्रेस पक्षान हो विशय उठयल्लो. आमी कंप्लेन दिल्ली की जो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या सरकाराचो जो जावंय आसा MVR ताचेर केस जावपाक जाय. पूण हे सरकार दोळे धांपून ताचेर निग्लेक्ट करता. आज आमी पळयलें की हे सरकार आमची भाटां, बेसां, दोंगर हे सगळे विकपाक उठला. हे सरकार ज्या सरकारान 2011 गोंयकारांक एक आश्वासन दाखयलें, परिवर्तनाचें आश्वासन, आनी सांगलें की आमचो सरकार येतकीर 100 दिसांनी आमी रिजनल प्लॅन हाडटले म्हणून. आज 13 वर्सां जालीं तरी हे रिजनल प्लॅनचो नांव उल्लेख घेनात. पूण फक्त अमेंडमेंटां हाडटा. 16B हाडले, 17(2) हाडले, 39A हाडले आनी आपल्याक जाय जाय ते जागे पॉकेटांनी हांणी काडून दिल्लीकारांच्या, हैदराबादाच्या लोकांच्या गळ्यान घातले. आमी कालूच पळयलें की इडीन 1000+ कोटीची जे इल्लिगल जाग्याची केस मुखार येता आनी SIT न्हिदला. सो हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता की हे सरकार, हे गोंय राज्याचे सरकार, हाजो कसलोच कंट्रोल ना. आज एक क्लियर मेसेज आमी ह्या सरकाराक दिवपाक सोदता की गोवा डिजर्व्स बेटर गव्हर्नन्स, बेटर ट्रान्सपरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी. जर तर सरकार जर तर आमच्या युथाचो जर तर रायट प्रोटेक्ट करपाक शकना
आमच्या महिलांचो जर तर रायट प्रोटेक्ट करपाक शकना, जे मार्जिनलायज कम्युनिटीज आसा तेंचो जर रायट प्रोटेक्ट जर करपाक शकना जाल्यार गोंयची जनता हे मुखार जे येतात तेन्ना 100% चेंज करतली. आमी खुबशे अशे मुद्दे आसात जे हे संविधान बचाव अभियानान हे गोंयकारां मुखार हाडटले. गोंयकारांचो हो आवाज जावन आसा. कित्याक आज जे एक ब्लीक फ्युचर जे आमकां आज दिसता अंडर दीस करप्ट रिजीम, ह्या गोंयकारांक हांव याद करून दिवपाक सोदता की आमचे विजन जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनाचे आसा, जे 75 वर्सां पयलीं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे आमकां अधिकार तातूंत आमच्यो गॅरंटीज लायक जस्टीस, लिबर्टी, इक्वॅलिटी एंड फ्रटर्निटी सगळ्यांक जे दिल्ले पळय, हे खंय तरी म्हाका दिसता आज लोकांक याद करून दिवपाचो टायम आयिल्लो आसा. पूण ह्या सरकारान जे करंट बीजेपीचे सरकार आसा, they have lost sight of its duty to protect the values which are given in the constitution. डेमोक्रेसी भितर सरकाराचो अधिकार आसता की लोकांचो रायट प्रोटेक्ट करप, तांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करप. पूण हे सरकार प्रत्येक पावलाक, प्रत्येक फ्रंटाक फेल जाल्लें आसा. आज टायम आयिल्लो आसा की प्रत्येक गोंयकारान आज उबो रावचो पडटलो. प्रत्येक गोंयकारान आवाज उठोवचो पडटलो. प्रत्येक गोंयकारान आपल्या अधिकाराक झगडचें पडटलें. आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता एकत्र येवपाक जाय. आमचें राज्य, आमची हेरिटेज आनी आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक. म्हाका दिसता ह्या चलो पणजी, चलो संविधान बचाव अभियानान आमी युनायट जावया अंडर द बॅनर ऑफ संविधान बचाव अभियान. गोवा इज reaffirming its commitment to the values that defined it: justice, equality and the protection of every citizen's fundamental rights. भारताच्या संविधानान मान आणि गर्वाची हमी आमकां दिता, पूण हे सरकार आमकां फक्त निराशाचीच आणि उदास जावपाचीच हमी आमकां दाखयता. म्हाका दिसता परत एकदा फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून हांगा जमूंक ना. आमी गोंयकाराचो आवाज, आमी सगळे गोंयकार म्हणून फाल्यां एकत्र येवया. काँग्रेस इज विथ द पीपल, काँग्रेस इज फॉर गोवा, आणि टुगेदर वी विल फायट, वी विल रायज अँड वी विल विन बॅक द सोल ऑफ गोवा. जे आज या बीजेपीच्या भ्रष्ट सरकारान जे गोंयचे सोल जे आज विकला, ते खंय तरी आज एकत्र येवन आमी ते परत हाडपाचो प्रयत्न करूया. देव बरें करूं.